सध्या चालू असा तो लग्नाचो सीझन आणि या लग्नाच्या सीझनान सगळ्यात मोठे आणि डिफिकल्ट टास्क असता तो म्हणजे ब्रायडाचो मेकअप आणि तो मेकअप ताचे ब्राइड्समेडाचो मेकअप आणि ह्या सगळ्यांक मदत करपाक आमच्या बरोबर आमची स्वामिनी आज आसा प्रीती सावंत. नमस्कार प्रीती. सो प्रीती, आता गेली कितलीच वर्सां जाले आमी वळखता तुका की तूं प्रोफेशनल ब्राइड्स तांचे गेस्ट हांचो तूं मेकअप करता. सो कितली वर्सां जाले प्रीती तूं हे स्टार्ट केलां? एप्रोक्स आता म्हाका प्रोफेशनल करता म्हणल्यार नेक्स्ट टू नेक्स्ट 20 वर्सां जाल्ली आसा. ओके. ब्रायडल स्टुडिओ हांवें 2017 ओपन केला, म्हणजे आता ऑलमोस्ट जाली 7 वर्सां कंप्लीट जाली. त्याच्या पयलीं फ्रीलॅन्सिंगूच करी आसलें. स्टार्ट अशी जाली की हांव एक डॉक्टर लहराईचे रिसेप्शनिस्ट म्हणून आसले पयलीं स्टार्टींग. थंयसून म्हाजें रिसेप्शनान बसून मेहंदी घालप बिलप चालूच आसलें. सो थंयसून म्हाजी एकामेका वांगडा वळख जाली सगळे टायम. सो थंयसून हांवें इल्ली इल्ली करून स्टार्ट केली म्हाजी. ओके. मेन म्हणजे डॉक्टर लहराईचे रिसेप्शनिस्ट म्हापसा क्लिनिक. सो फ्रॉम रिसेप्शनिस्ट टू मेकअप आर्टिस्ट Makeup. तुजो प्रवास कितलो डिफिकल्ट आसलो? म्हणजे डेफिनेटली मेकअप तूं करतलें जाल्यार तुका पयलीं शिकचें पडलें आसतलें, मागीर ताजो फुडें तुजो एक्सपिरियन्स सो कशें कितें कावंट करता? मेहंदी आर्टिस्ट म्हणून हांव पयलींसून म्हाजें बोर्न आर्ट मेहंदी आर्ट थंयसूनच स्टार्ट जाली म्हाजी. मागीर सगळीं जाणां मेहंदी घालूंक वयता थंय विचारतालीं हेअरस्टायल करता, मेकअप करता. थंयसून एक म्हाज्या फ्रेंडान म्हाका एनकरेज केलें, तपस्या दिवकर ओके. आणि संगीता कोरगांवकर तेंच्यांनी. सो थंयसून हांवें तेंच्या थ्रू स्टार्ट केली म्हाजी म्हणजे मेकअप शिकपाक. मागीर हांव मुंबय गेलें, ओके. थंयसून बेजीक स्टार्ट केली ओके. आनी मागीर इल्लें इल्लें करून फ्रीलॅन्सिंग स्टार्ट केलें. ओके. धाचो मुहूर्त आसा जाल्यार तुमकां सकाळी 4-5 अशें वचचें पडटा. सो एज अ वुमन तुका कितें डिफिकल्टी येता? म्हणजे पळया, तांकां म्हाजो मेन टास्क आसता की तांकां मुहूर्ताच्या पयलीं एक 3 वरां रेडी करप. म्हणजे जर मुहूर्त आसा 11चो जाल्यार तांकां बाय 7 म्हटल्यार रेडी करपाक जाय. ओके. सो म्हाजे मेन हें आसता ती तांकां एटलिस्ट बाय 4 तरी थंय पावोंक जाय. म्हणजे एटलिस्ट फोटोग्राफर थंय पावता पळय न्हू, त्याच्या पयलीं म्हाजी ब्रायड रेडी आसपाक जाय. हो म्हाजो मेन कन्सर्न आसता. ओके. ओके. खूपशे मेकअप आर्टिस्ट यू नो मशरूमिंग म्हणटात पळय तशें. सो ह्या कॉम्पिटिटीव वर्ल्डान रिटेन करपाक वॉट आर युअर स्ट्रॅटेजीज? नवें नवें हें करून तांकां इनोवेशन करून तांकां बरो मेकअप दिवप. म्हणजे पयलीं म्हाजी हाय रेंजूच स्टार्ट आसली, पण आतां थोड्यां कडेन अफोर्ड करूं शकना. ओके. सो ताका लागून हांवें म्हणजे न्यू ब्रँड्सूय हाडला. ते 10,000 ब्रायडल स्टार्ट जाता. 10,000 हेज अबाव म्हणजे हांव डिपेंड अपॉन मेकअप ब्रँड्स यूज करता. सो तांकां खंयचे जी तेंची बजट आसा पळय न्हू, त्या प्रमाणे तांकां विचारता तुमचें कशें कितें आसा तें. ओके. आनी थोड्यांक कशें आसता चड हाय रेंजूय जाय आसता, म्हणजे लॉंग लास्टींग मेकअप जाय आसता. सो ताका लागून तेंचे हेज पर देअर रिक्वायरमेंट्स हांव चडशें प्रिफर करता की तांकां जाय ती सर्वीस दिवची अशी. ओके. प्रीती, यू आर मदर ऑफ 2, घर सांबाळप, देन यू हॅव युअर ओन फॅमिली. सो कशें कितें मॅनेज करता? आसा म्हाका मेन सपोर्ट म्हाज्या मिस्टराचो आनी म्हाज्या माचो. ओके. ती आसा म्हणून आयज हांव आसा. हांव भायर सरलें का म्हाजी माक सगळें करता, घरा कडलें हेल्प करता म्हाका. आनी मिस्टर म्हाका अशें आमकां 4 बीन भायर सरचें आसता हेच्या ब्रायडा कडेन. ते म्हाका सारके 2:30 ते 3 सारके वांगडा येतात ड्रायव्ह करून. मागीर म्हाका थंय स्पॉटार सोडटात, रावतात आनी मागीर परत घेवन येतात. ते मेन म्हजो म्हाका मेन सपोर्ट मिस्टराचो आनी म्हाज्या माचो. आनी भुरगीं म्हाका खूब सपोर्ट करता की हांव भायर सरलें का ती सगळे आपले आपूण करतात. ओके. ओके. इज इट गुड टू वर्क इन अ पार्लर काय फ्रीलॅन्सिंग इज बेटर? म्हाज्या हिशोबान फ्रीलॅन्सिंग बेटर. कित्याक भुरग्यांकूय टायम दिवंक मेळटा, फॅमिलीकूय टायम दिवंक मेळटा आनी काम म्हणजे जी कोण तुजें काम एप्रिशिएट करता तांकांय तूं कितें तरी हें करूं शकता की तेंचें स्वप्न पूर्ण करपाक तूं खंय तरी वयर सरूं शकता. आयज हांवें म्हाजो नंबर खंयच चडसो एड केल्लो ना, पण म्हाजें ती काम क्वॉलिटी मेकअप सो लोक म्हाका सोदीत येतात. हांव पोस्ट जरी ना घातले तरी सुद्दां म्हाजो अशें फूल पॅक आसता सिजन की तांकां म्हजें काम आवडटा. माउथ पब्लिसिटी म्हणजे हांवें तुजो मेकअप केला ते आनीक सजेस्ट करता, ते आनीक सजेस्ट करता. अशें जावन म्हाका फूल बुकींग आसता ऑलरेडी. ओके. प्रीती, वॉट यू आर ट्रायंग टू से इज आजकालच्या सोशल मिडिया जमान्यान सुद्धा अजून ती माउथ टू माउथ पब्लिसिटी चलता. खूब आसा. कित्याक हांव हेचो मेन हें तें सांग कित्याक सांग की हांवें म्हाजो नंबर सुद्दां नासतना सुद्दां म्हाका अजून सगळे लोक एप्रिशिएट करता म्हजें काम. म्हणजे तांकां मेकअप क्वॉलिटी खबर आसा. हांव डॉक्टर दिशा. आज म्हजें लग्न आनी लग्ना खातीर फॉर मेकअप आय सिलेक्टेड म्हणजे प्रीती सावंत.
ताका सिलेक्ट करपाचें कारण म्हणल्यार म्हाजी फॅमिली, मोस्ट ऑफ द फॅमिली प्रिफर हो ओनली. म्हाका म्हाज्या लग्ना खातीर मिनिमलिस्टीक सामको मेकअप जाय आशिल्लो एंड आय एम टोटली सॅटिस्फायड. खूब सामको बेस्ट आनी सकाळीं 4 केल्लो आनी आजून पर्यंत तसोच आसा मेकअप म्हाजो एंड आय एम व्हेरी व्हेरी ग्रेटफूल टू हर, कित्याक तेणें म्हाका जाय तसो फॉर माय बिग डे मेकअप केला. आनी मनीसपणाचें सांगल्यार म्हटल्यार तें खूब लवली एंड गूड पर्सनॅलिटी, खूब बरी सुंदर व्यक्तिमत्व आहा ताचें. सो आय सगळ्यांक हांव सांगता की ताच्या कडेन एकदां ट्राय करा तुमी. शी इज रियली गूड. ती आतां मेरेन तुवें अशें कितल्या जाणांक मेकअप केला? आय एम नॉट टॉकिंग ओन्ली ऑफ ब्रायड्स मागीर करवली, तेजी आवय आनी ब्ला ब्ला ब्ला. सो अशें कितल्या जाणांक अशें तुवें मेकअप केला आसतलें? अशें हांवें आतां एटलिस्ट 5000 तरी क्रॉस मेकअप केले आसतले. ओके. सपोज पयलीं स्टार्टींग अशें जातालें की दिसाक 3 ब्रायड करची पडटाली म्हाका. Okay. सो हांव टायम एडजस्ट करी. पण आतां तितलें पॉसिबल जायना, कित्याक सगळ्यांकूच ब्रायडूय करून करवलीय जाय आसता आनी मम्मीय जाय आसता आनी तांकां कितें म्हाज्याच कडल्यान जाय आसता. Okay. कित्याक मेकअप मातसो लॉंग लास्टींग उरलो तांकां मातशी खोशी जाता आनी बरें उरता न्हू, ताका लागून म्हाका चड ब्रायड्स घेवपाक मेळना. करियर एज अ रिसेप्शनिस्ट म्हणून सुरू जालें, मागीर तुवें मेहंदी घालपाक स्टार्ट केली, देन यू परस्यूड युअर स्टडीज म्हणटा तशें, देन यू बिकेम अ मेकअप आर्टिस्ट आनी दे यू आर ग्रोईंग एंड ग्रोईंग. अशी खुबशीं बायलां आसा जी आपले स्वप्न पुर्ती कडेन अजून पावना. अशा बायलांक तुजी कितें मॅसेज आसतली टू द कॅमेरा? हांव तांकां सांगूंक सोदतां की तुमचें जें टॅलंट आसा तुमी आडोवन दवरूं नाका. कितें आसूं तुमचे कडेन तें तुमी भायर काडात, म्हणजे तुमी फुडें सरात कितें तरी करपाक. हांव जर एक रिसेप्शनिस्ट जावन मेकअप आर्टिस्ट इतली जर्नी कंप्लीट करूं शकता जाल्यार तुमच्या आंगान जी कला आसा तुमी आनी खूब कितें कितें करूं शकता. कित्याक म्हाजी 1-2 फ्रेंडां अशीं आसा की सामकी अशी शिवताली, कितें करताली, पण तेंच्या आंगान सुद्दां टॅलंट आसलो. दुसरे कडेन कामाक वयताली हेच्या पार्लरांनी. तांकां सुद्दां सांगलें हांवें की तुमी स्वताचें हें ओपन करात, कित्याक फाल्यां सकाळीं तुमकां तुज्या भुरग्यां खातीर कितें तरी करूंक दुसरे कडेन रावन कांयच फायदो ना हें. आनी कितें तुज्या पांयार उबें रावन तुज्या कडेन कला आसा ती वयर काडली तूं खंय पावतलें. पण आज म्हाका इतली खोशी दिसता की म्हाजे उतर आयकून खूब जाणां अशीं वयर सरलेलीं आसा की म्हाका खूब खोशी दिसता की एज अ मेकअप आर्टिस्ट हांवें खूब जाणांक आनी वयर काडला मेकअप आर्टिस्ट म्हणून. So ही आशिल्ली आमची स्वमिनी प्रीती सावंत. She has given a very good message. She started her career as a receptionist and now she is one of the renowned makeup artists in North Goa, you can see. तिणें 20 वर्सां जाली शी इज इन टू दीस फील्ड आनी 5000+ मेकअप्स तिणें आतां मेरेन केल्या. सो अशीच स्वमिनी तुमकां ह्या सिरिजान पळोवंक मेळटली. प्रुडंटाक फॉलो करात, स्वमिनी पळयत रावात. नमस्कार.